हा ऐश्वर्या सळगावकर। आज तुमच्या समोर एक असो मुद्दो हाडटा ज्या हितून गोंय राज्यात एक महिला दुसऱ्यांचो संसार रस्त्याचेर हाडटा आणि त्या संसाराचे कशे ते विल्हेवाट लायता। जर लोकांक कितेंच खबर ना जाल्यार ते अक्षरशः ढोल कसो वाजोवन कोणाक जर खबर ना जाल्यार ती गोष्ट व्हरता आणि अख्ख्या गांवभर सांगता। आणि ज्या प्रमाणे आज 2 दीस जाले एक व्हिडिओ व्हायरल जालो, त्या व्हिडिओचेर ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनो ते प्रेझेंट करता आणि एक महिला भितून आसा जी क्लेम करता की आपले भुरगें आनीक खंय तरी आपूण दिलें कितें आनी पोसके दिले म्हणून, आणि त्या स्वताच्या चेडवाची ती खंय तरी व्हिडिओचे फोटो दाखोवन म्हणजे तेका अक्षरशः डिफेम करता। जेन्ना हे भुरगे दिल्ले पळय त्या टायमाचेर ते भुरगे जन्माक येताना एका दिसाचे आसले, 24 वरांचे आसले, जावं एक वराचे आसले म्हणुया आमी, येदेश आसले पळय जाल्ले ना जाल्यार हे भुरगे आज वेळा काळान जेका कोणाक दिल्ले ते दिताना काय कोणाक पब्लिकेक खबर नाशिल्ले। आणि आज जर वेळा काळान पळयल्यार ते चली मनीस ल्हान आसलेले पळय ते ल्हानाचे व्हड जावन इवन ताचे काजार जाले उपरांत ते आपल्या खंय तरी संवसारान घोवा वांगडा थाटामाटान आसा, बरो संवसार घडयता। जाल्यार ही आवय जी आसा ती आज खंयची तरी आपूण आवय म्हणून क्लेम करपाक आयल्या आणि आज तिका चेडवाक खंय तरी याद आयली की खंय तरी की आपूण आपले चेडू जे आसा ते चेडू म्हणून आपले सडनली तिका याद आयली आणि ती क्लेम करता त्या व्हिडिओन की आपूण खंय आपल्या पोटांसून जन्म दिला म्हणून ते आपले चेडू जन्म कोणीय दिता, एक कुत्रेय दिता, पण म्हाज्या दिसतान जन्म दिवच्या परस जो पाळटा पळय तो सगळ्यांत व्हडलो म्हणटा। कित्याक जन्म कोणीय दिता आनी उडयतात, कितलीशींच भुरगीं गावता जन्म दिवन उडयल्ली, पण त्या भुरग्याक जन्म दिल्या उपरांत जेन्ना तो दिताय पळय न्हू तेन्ना काळजाक आपल्या पयली आवय म्हणून कळकळ आसपाक जाय। आणि आपले भुरगें आपूण आपले भुरगे कोणाकूच दिवचे ना आणि ही तर सरळ क्लेम करता की आपूण भुरगे दिले म्हणून। आता हिने दिले विकले काय कितें केलें हे तिचे तिका खबर, आणि त्या व्हिडिओन ती स्वताच म्हणटा की दुसरो भुरगो आपलो तेजोच, आता तुजो आसा ना हे तुजो कोर्टाचो प्रोसिजर, लोकांचो प्रोसिजर न्हू। पण जेन्ना ह्या बायलेक ही जी कोण आसा जाणटी बायल तिने तो व्हिडिओ व्हायरल केला प्रतिमा कुतिनो वांगडा आनी प्रेस ब्रीफ करता ते, त्या टायमाचेर प्रतिमा कुतिनो स्वताक एक ॲडव्होकेट म्हणटा। जर तूं ॲडव्होकेट आसाय आणि ज्या प्रमाणे तुवें व्हिडिओ व्हायरल केला प्रतिमा कुतिनो व्हॉट्सएपाचेर सर्क्युलेट करता, तूं स्वता एक लॉ ब्रेकर म्हणटाय तूं, जाल्यार तूं आयज स्वता लॉ ब्रेकर जालाय, तू लॉ प्रोटेक्शनाक आसता म्हणटाय जाल्यार आयज तू ब्रेक करताय लॉ। तुका एक हॅबिट जाल्ली आसा हर एक गोष्टीची की कोणाचें मातशें कितें जालें जाल्यार गांवभर वचपाचें आनी अख्ख्या गांवाचेर घालपाचें, ही तुजी हॅबिट जाल्या। आणि ही हॅबिट जर तोडटले जाल्यार तुजे इतल्यो कंप्लेनी जाल्या, FIR जाल्या तरी तुका लॉस ना। आणि आज व्हॉट्सएपाचेर तुवें जो सर्क्युलेट केला तितूनचे रिनेका कडेन एक व्हिडिओ तुवें स्वताहून धाडला, तेकाय ते हितून मोडटा, म्हणजे खंय तरी क्रायमान तूं क्रायम करता आनी ओडीत आहा। आज जर एक बायलो मनीस जावन तू स्वता आवय सुद्धा आसाय, तू इतले आसून तू लोकांचे सर्क्युलेट करता संवसाराचे कितें भितून घडटा पळय ते गांवार हाडून सर्क्युलेट करता, आणि ते जाणटे बायलेक कायदो खबर ना पण कायद्याचे रक्षक तू स्वता म्हणटाय। पण आयज तू रक्षक न्हू, तू भक्षक कशें जाल्ल्यान तेंचो खंय तरी संवसाराचो विध्वंस करपाक ह्या रस्त्याचेर पडल्यार फक्त कांयशा पयशां खातीर आणि सोशल ॲक्टिव्हिस्ट म्हणटाय तू। म्हाका याद आसा ज्या प्रमाणे तू पॉलिटिकल फिल्डान आशिल्ले, हांवूय आशिल्ले, जेन्ना तू काँग्रेसीचे युथ काँग्रेसीक आसले पळय प्रेसिडेंट म्हणून निवडून आयिल्ले त्या टायमाचेर हांवूय युथ काँग्रेसीन आशिल्ले, पण युथ काँग्रेसीनसून तू जेन्ना महिला काँग्रेसीन आयले, महिला काँग्रेसीन काँग्रेस पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले, इतले आसून करून तुवें सगळ्यांक डिफेंड करून काबार करून अक्षरशः म्हाजेर सुद्धा प्रेस ब्रीफ करून तुवें आमकां डिफेंड करपाक ट्राय केले, पण आयज तुका कायदो म्हणटा ते कळना। आयज तुजी लायकी जी आसा since from the 2017 till 2024 जर्नी तुझी चेक कर,
ज्या दिसाच्यान माझे प्रेस ब्रीफ केलेलं आहे काँग्रेस हाऊसान, हांव तेन्ना जनरल सेक्रेटरी आपूण वळखना कोण हे खंयसून आयिल्ले. आयज तुजी अवकात पळय, तुजी अवकात पळय आयज कितें आहा ती. ज्या प्रमाणे तुवें महिलांची डिफेम केलंय, म्हाका डिफेम केलंय, म्हाका ह्या ऐश्वर्या सालगांवकाराक डिफेम केल्ले काँग्रेस हाऊसान बसोन येद्या व्हडल्या स्टेजीचेर बसून तुवें प्रेस ब्रीफ केल्ले सगळ्यांक की ऐश्वर्या खंय तरी दिल्ली गेल्ले, कोणा वांगडा गेल्ले म्हणून. आज तुजी लायकी पळय कितें जाली ती. कित्याक तुका श्राप सोडलेले हांवें. म्हाज्या स्वताची इज्जत राखपाक लागून हांव हंगर स्ट्रायकाचेर बसले, 5 दिसाचें ऑपरेशन केलें. कित्याक तुज्या सारक्या बायलेक लागून. तूं स्वताक एडवोकेट म्हणून क्लेम करता पण तुजी लायकी ना. तू नाय केन्ना प्रॅक्टीस करिनाय. तू लोकांक फक्त पिशान काडटाय, ढोल गळ्यान घालताय, बोवो मारताय आनी सायडीक सरताय. तू केन्ना कोणाक न्याय दिवचे ना आनी हेच्या फुडें दिवंकूय पावचे ना. तू केन्ना कोर्टाची पायरी चोडोवंक नाय. डिग्री आसा म्हणून तू स्वता लायता एडवोकेट म्हणून, पण तुजी लायकी ना कोणाच्या न्यायाक झगडपाक आनी तो न्याय झगडून हाडपाक. उरलो प्रश्न, ज्या प्रमाणे ते बायलेक, जाणटे बायलेक तू न्यायाची अपेक्षा दाखयल्या पळय, तुजी अपेक्षा भंग जातली. फर्स्ट थिंग, ज्या बायलेक सांगला, स्वता क्लेम केला की आपूण खंय तरी आपले भुरगे काढून दुसऱ्याक दिला आणि तिच्या नावाचेर चडयला, हे ती क्लेम करता. आता तू कशी क्लेम करतले. DNA करतलो दोगांची जाता, घोवाची आनी बायलेची. तशी तू आवय म्हणून आपूण जर क्लेम करताय जाल्यार आयज तुका याद येयली चेडवाची, जेन्ना ते भुरगे ल्हान आसले पळय, जेन्ना ते जन्माक येयले, तेजी पयली किळीस आसली पळय न्हू, ते आवयक रडटा. त्या टायमाचेर तू तेका काडटा आनी दुसऱ्याच्या हातीन दिता. म्हणजे खंय तरी तू एक भुरग्याक, जन्मल्ल्या भुरग्याक अक्षरशः व्हरोन विकता. मागीर ते काही पयशांक लागून आसूं, तुज्या मोहाक आसूं, जावं तू कितें खंयसर बळी पडटली म्हण आसूं, कितें आसूं, तू ल्हान भुरगीं नाशिल्ली. आनी आज तू सोशल एक्टिविस्टांक गाळयो सवताय, बुरशे उलयताय. तू स्वताच्या चेड्याक बुरशे घाण उलयताय शब्द. ती कसली बायल गे तू जाणटी. तुज्या स्वताच्या चेडवाक तू हे करिनाय. आनी हे प्रतिमा कुत्तीरचें आयकून तू लोकांक सांगपाक आयल्या की आपले अशें आसा, तुजें जर कितें आसा तू क्लेम कर कोर्टाक. आज रिनेट, ज्या प्रमाणे रिनेट तुका प्रतिमान धाडला पळय न्हू, तो मातसो तुजो व्हिडिओ दाखय. कित्याक सांग, लोकांकूय पळोवंक जाय की प्रतिमा कुत्तीनो कशें लोकांचे बायलांक कशें डिफेंड करता, तेंचे संवसार कशे रस्त्यार घालता आनी काबार करूंक सोदता. दाखय तो नंबर दाखय पयलो, प्रतिमाचो नंबर. ओके, 1 सेकंड. नेक्स्ट हिंगासो तेणे म्हाका 1:15 रातच्या समथींग अराउंड 1:15 शे सेंड मी दीस व्हिडिओ. म्हाका कांय खबर ना. रन कर. सांगता ते सिरियल दादगरकर म्हणटा तेणे कित्याक मुगे व्हायरल केला आनी कितें पासत केला तो म्हाका तेजी जस्टीस जाय. सो प्रतिमा, म्हाका एकूच तुका सांग जाल्यार तुका हांव नको तूं एडवोकेट, तूं कोण कितें पळय तें. आय जस्ट नो यू एज अ वुमन. सो तुवें म्हाका कित्याक इनवॉल्व केला, म्हाका कित्याक व्हिडिओ धाडलो म्हाका खबर ना. बिकॉज आय एम नॉट इन पॉलिटिक्स, आय एम नॉट इन सोशल एक्टिविस्ट, आय एम नॉट इन A नायदर Z. हांव वचूनच ना. जर तूं म्हाका रातच्या 1:15 हो व्हिडिओ धाडटा, कित्याक धाडला, कितें पर्पज, यू नो. म्हाका ऐश्वर्याक सांगचें पडलो हो व्हिडिओचे कित्याक श्रेयाक गायी सवता. एक टायम तूं श्रेयाचे, हांव एकूच म्हणटा, म्हाणून चाटूंक भोंवताले. आयज तूं श्रेयाचे व्हिडिओ व्हायरल करूंक भोंवता. अशें कितें तरी हें जाय. तूं एक टायम ऐश्वर्याचें नांव पिड्यार करपाक श्रेयाक बरें आहलें. आयज तूं श्रेयाक नांव घाण करपाक तूं सगळ्याक भोंवता आनी हे व्हिडिओ व्हायरल करता. फॉर वॉट पर्पज? वाय यू आर इनवॉल्विंग मी? बिकॉज आय एम नॉट गेटिंग इनवॉल्ड इन एनीथिंग. सेकंड थिंग, ती आवय म्हणटा, जल्मान हाडटा पळय ती आवय सगळ्यांक पयली पोसतली. हांव एकूच म्हणटा, हांव पोसकें म्हणून पोसतले आवयक वालोर दिता. कित्याक ती लोकांचे भुरगे पोसकें घेवन ल्हानांतले व्हड करून आपली जॅम, आपली मेहनत, आपले सगळे काम दाम सगळे म्हणजे सायडीक करून दुसऱ्यांच्या भुरग्याक आपले करून व्हडलें करता. जाल्यार ही आवय न्हू, ही बेमान आवय. आनी तिका जेन्ना जल्मान भुरगें येता पळय तेन्ना त्या भुरग्याक पयली आवयची ऊब जायी पडटा. फॉर 6 months ही आवय आपल्याक तर म्हणटा तिका खबर नासतली. भुरग्याक 6 म्हयने तरी आपल्या छातयेक लागून दवरूंक जाय.
जाल्यार ती आतां ते भुरगे येते व्हडले जावन काजार जावन ताका एक चेडो आसा तेजो घर संवसार पाड करता एक प्रॉपर्टीक लागून जाल्यार तूं हिंच्या वतून तूं आवय म्हणटा तूं म्हणटा आतां आमी सुण्यार पासून हाडटा ते सुणे जल्मान हाडटा भुरग्याक रस्त्यार हाडटा म्हणून आमी ताका पोसता म्हण ती सेम भुरग्याकूय आमी तेच हाडटा म्हण ताका म्हणूंक शकना की तूं पोसके आनी हें तें म्हणून यू आर रॉंग तुवें तेन्ना उलो मारूंक जाल्लें आतां न्हू सो ट्रायींग नाव आफ्टर डायींग समवन इट इज नॉट वर्थ जितो आसतना मनीस रडोंक जाल्ली मोत्तूकच फायदो ना हेंच म्हणूंक सांगता जेन्ना ते चेडवाचे ह्या व्हिडिओचेर अक्षरशः ते फोटो दाखयता ती फोटो दाखोवन हे ताका चेडूं कसली बुरशी उतरां हेंची आवय आपल्या भुरग्याक दिवची ना कोणूच हिंच्या आपल्या भुरगी कितके वायट जावं एक तरी तेजे पडदो घालतली ना जाल्यार तेजे उलोवचें ना म्हण तुवें ते चेडवाक जात ती चेडूं जात आमची आवय म्हणे चेडो खंयसरूय तण काय केलें जाल्यार चेड्याचें कांय वचना म्हण चेडूं एक इंच पासून वायट करीत जर चेडवाच्या लायफ काबार म्हणून तुवें त्या चेडवाच्या लायफ काबार करून चिंतलें तूं आवय न्हू तूं धडधडी बायल यू आर नॉट टू बी कॉल वुमन जर तू खरीच जर आवय आशिल्ली आणि तुका खरेंच दिसता की खंय तरी आपल्या भुरग्यांचेर अत्याचार जाला दुसऱ्या चेड्याचेर अत्याचार जाला जाल्यार तू कोर्टाचो प्रोसिजराक फॉलो करूंक वचोंक जासलें तू त्या प्रतिमा कुतिनोचे आयकून खंय तरी जगाक दाखोवपाक येवपाची गरज नासली कित्याक म्हाका दिसता तुजें चेडूं ज्या प्रमाणे लग्न जालां शी इज मस्ट बी मोर देन 32 आसूंक शकता म्हाकाय खबर ना कितली एज हा पण ते काजार जाला म्हणजे ते आसूंकूच जाय इतल्या वर्साचे तेकाय फॅमिली आसा तेजोय संसार आसा तेकाय सांग प्रतिमा तुवें तर हो व्हिडिओ म्हाका एक सपोर्ट म्हणून मागोंक तर तुवें म्हाका धाडला हांव असल्या बायलांक सपोर्ट करिना खूद आपूण असो तोंड काय करून मागीर म्हणपाक आपलें तोंड दुदान नाला तसल्या मनशांक हांव केन्ना सपोर्ट करची ना इफ आय वॉन्ट टू सपोर्ट आय विल सपोर्ट दॅट पुअर गर्ल दॅट्स इट इवन तो ज्या चेडवाचे कितें आवयन जेणे पोसला पळय त्या चेडवाच्या आवयक कितें जी पाळयली म्हणटा ती जेणीन पाळला तेका त्या आवयक खंय तरी म्हणटा की तेणे पोसला त्या आवयक सुद्दां तूं बुरशी बुरशी गाळ्यो सवताय तेका छक्को म्हणटाय तिचो घोव सांगतालो म्हणून तुजे कडेन कितें एविडन्स आहा गे तूं दुसऱ्याक छक्को म्हणप तुका खबर आहा छक्क्यान कितले आहा तो वालोर छक्को म्हणजे कितें गे खंयसून टपकोंक ना मनशाचीच पैदाईश मनशानूच जल्माक हाडलेले आसता तूं ट्रान्सजेंडरांक हांगासर स्पेशल हांगासर हे दिल्लो स्टेटस तांकां वोटींग रायट दिल्लो आसा सो खंय तरी तुजें डिफॉर्मेशन पडोकूच जाय आनी हांव ट्रान्सजेंडर जे आमचे गोंय राज्याचे आसात तांकां सांगतलें की तुजेर पयलीं एक FIR घाल की छक्को हो शब्द घातला एक्चुअल छक्को हेजो अर्थ तुवें सांगपाक जाय आतां ट्रान्सजेंडराक की मिनींग कितें तो खंयच्याच मनशाक खंयच्याच बायले मनशाक जाय खंयच्या आवयक बोट दाखोवपाक तुका अधिकार दिवंक ना तुज्या हातीन कोर्ट कचेरी दिल्या तुका सांगला न्याय कर म्हणून प्रतिमा कुत्तीनो न्याय करपाक जाणा जाल्यार आयज प्रतिमा कोर्टान आसले आसले अशे सोशल एक्टिविस्ट म्हणून भोंवचे नासले जे मनीस खंयच्या तरी एक व्हडल्या पार्टीचे अध्यक्ष असलेले एका पार्टीन दुसऱ्या पार्टीन गेले थंय अध्यक्ष असलेले आयज ताका सोशल एक्टिविस्ट म्हणून रस्त्यार देवचे पडले कारण कित्याक ताजें तोंड आनी तेची वाण स्वताचीच तेणें आपल्याच तोंडाचेर आपली वाण मारून घेतल्या आज तेजी ही परिस्थिती आसा की ती एक्टिविस्टांक खंय तरी पिड्यार करपाक नांव फुडें सरला ताजेर FIR आसा ताजेर चिल्ड्रन कोर्टाचे केसी चालू आसा चिल्ड्रन कोर्टान पण इतले आसून सुद्दां ती बायल सुदारपाची ना कित्याक त्या बायलेक मेन म्हणटा ती अक्कल कमी दिल्ली आसा उलयता ते पोपट तशें इंग्लीश उलयलें म्हणून जायना थियोरिकल असलें म्हणून जायना मनशांनी प्रॅक्टिकल आसपाक जाय जर प्रॅक्टिकल करतले जाल्यार ग्रास रूट लायनीर वचून काम करूंक जाय मेकअप थापून जावं बेश्टे येयले गाडयांनी भोंवले बरे कपडे घातले आनी खूब कितें कितें उलोवन दाखयलें म्हणून मनीस जायना आनी ते एक्टिविस्ट जायना आनी ते न्याय दिवपी खंयच्याच परिस्थितीन एक महिला म्हणून जायना न्याय जर दितले न्यायाक आपूण चंदना सारखे झडचे पडटा तेन्ना खंय तरी ते चंदनाचो वास येता आनी ते करतलो जाल्यार तितली कॅपॅसिटी आसपाक जाय पण ह्या बायलेन म्हाका याद आसा एक LPC अंजुना पुलीस स्टेशनाचे अध्यक्ष असले ते सुसायड मॅटरीन जेन्ना ह्याच प्रतिमा कुत्तीनोन गळ्यान ढोल घालून रस्त्याचेर नाची दाखयली की आपूण खंय तरी ताका न्याय दितले आपूण न्यायाक फुडें वयतले आनी रस्त्याचेर नाचले अख्खे पणजेन ढिंडोरा पिटयलो व्हडले व्हडले काडले खंय गेली गो बाता म्हणणी आसा न्हू एक तोंडाची बाता खावन भीक मागून खाता ही परिस्थिती आयज प्रतिमा कुत्तीनोची जाल्ली आसा आज जर प्रतिमा कुत्तीनोन मातसो तरी विचार करपाक जाय जेन्ना तूं लोकांचे व्हिडिओ सर्क्युलेट करताय आपूण कितूनच ना म्हणून हात वयर करता आयज तुका एलॉंग विथ द एविडन्स दाखयले आसा की तूं खंय तरी लोकांचे व्हिडिओ
डिफेम केल्ले तू तांकां शिकयताय खंय काडटाय आनी ते व्हायरल करताय स्वता. सो तू तितलेच हांगासर भागीदार आसा. सो खंय तरी रेड विथ सेक्शन IPC 34 तुकाय बीन लागपाक जाय. तू खंय तरी लोकांक जे व्हिडिओ आसात पळय न्हू तो व्हिडिओ शेअर करप म्हणजे कायद्यान गुन्हा. आणि त्या जाणटे बायलेची केस तू हँडल करता. तुवें तिका सांगूंक नासलें आगे तू उलयता ती बरी आसा पण त्या उतरांचेर खंय तरी तुवें सांबाळपाक जाय आसलें. तोल तुजो जो आहा पळय उतरांचो तो सांबाळपाक जाय आसलो. तुम्ही गाळयो सावतात. म्हाका एक सांग, ही जी आवय आसा पळय तुज्या तोंडान गाळयो गे कसले बुरश्यो बुरश्यो. तू गोंयकार म्हणटा मगे असले बुरश्यो गाळयो गे. हे संस्कार गे तुज्या आवय बापायन तुका स्वता शिकयल्ले जे तू तुज्या भुरग्यांक शिकयला. तुका कळना की तू एक महिला जावन आयज जी फाटल्यान ल्हान भुरगीं पळय ती आयज व्हिडिओ पळयता पळय ताजेर कितें चिंततले ते. प्रतिमांक तर अक्कल नास, तुका अक्कल आशिल्ली मगे. तू एक आवय म्हणटा स्वताच्या, तू आवय जावन स्वताच्याच भुरग्यांच्या रस्त्यार घालता. ज्या प्रमाणे तू क्लेम करता म्हणून म्हणटा की तू क्लेम करता की ती चेडू आपले म्हणून. जर स्वताचे चेडू जर तुझे आसा आज ते पैकी काय बरे एक घर संवसाराक आसा ते फाल्यां कशे ह्या संवसारान उबे रावतले. ताका डिप्रेशनान घातल्यान तुमी, ताका विचार करपाक घातल्यान आज ते तुका केअर करिना. आपल्याक पडोकूच ना म्हणटा कित्याक जन्माक येयले तेन्ना तुवें दिलें मगे. आपल्याक जायना म्हणून जड जातलें म्हणून, आपल्याक लज जातली, आपूण आंकवार आसतना लग्न काजार जाय नासतना कित्याक सांग तूं दुसरी. तू खंय तरी खंय त्या हितून फार्मसीन कामाक आशिल्ली, खंय कामाक आसले. किर्याद हो वर्ड व्हडलो ते काय न्हू. किर्याद म्हणजे कामगार आनी किर्याद हो वर्ड म्हाका दिसता पोर्तुगीज वर्ड. नोकर कोणें आसतले, कोणें कामाक आसा, कोणें आमगेर म्हणटा आयदनाक आसूं किर्याद आसा आमगेर, कामाक आसा आमगेर. हितून कितें गाळ जायना इतलें तुका फडफडपाक आनी अश्यो गाळयो सोंपपाक. अक्षरशः घाण उतरां मगे तुजी जाणटी मनीस जावन तूं. ही तुजी लायकी दाखयता, तूं फ्रस्ट्रेशन दाखयतलें तोंडाचेर. आनी तुका कोणें तरी चाळोवन घातला, चिमटे घातल्या. ते प्रतिमांक एक हॅबीट आहा, हे तुका अशें म्हटलें गो, तुका ताणें म्हटलेंच म्हणजे कितें कित्याक ते इल्ले मारता आनी मारल्या उपरांत जायते उलयता. मारल्या उपरांत जायते उलयता. ते कितें कितें उलयत ते नेम नासता. आनी असल्यांचे तुमी बळी पडप आनी जाणट्यांनी विचार करिनासतना तूं धांवन धांवन ते उलयता. डजंट सूट. एक बायल मनीस जावन तूं स्वता एक आवय जावन तूं अशें काडटा. तुवें अक्षरशः आपल्या चेड्याक सुद्दां मगे घाण शब्द उलयले. चेड्याक तूं अशें बुरशी उतरां उलयता की वच म्हणटा. हे कितें उतर, हे कसली उतरां तुजी. कोण आपल्या स्वताच्या भुरग्यांक म्हणटले, कोण हांगा लोकांच्या भुरग्याक म्हणूंक दिना. तूं स्वताच्या भुरग्याकूच तुवें रस्त्यार घालताय. ही कसली बायल गे तूं. मातशें विचार कर आमी कितें म्हणटा ते. आनी सोसायटीक आमकां तुमच्या हेजी केसींची गरज ना सांगपाची. ती तुजी केस आहा, तुजो रायट जर आसा तूं कोर्टाक झगड. कोर्ट बसलेला, न्याय दिता न्यायाधीश, जस्टीस बसलेला तो जज दितलो तुका. जस्टीस तुका कोर्टान गावतलो, रस्त्यार सोसायटीन गावचो ना. आनी जस्टिसाक जर झगडटा जाल्यार वेवस्थीत झगड. अशी न्हू ह्या बायलेक घेवन न्हू, बरो एक लॉयर काड बरो. हे असले न्हू, हे फक्त पयशांच्या आशेचे. हे पयशांच्या आशे हे कितें बुरशापणां. काही पयशां खातीर तूं पयशे आयज लालच जाल्यार तुका लालची कशी दिसता सोसायटीन. तुका म्हणटात सगळे जाण आयज गॉसिपींग चालू आहा की खंय तरी चेडवाच्या नांवाचेर प्रॉपर्टी जाले आनी आपल्या चेड्याक ते पयशे गावचे बसून आयते. कित्याक ताका मेहनत करून खावपाचें ना. तुवें तुका चेडो जाय म्हणून दवरले मगे, चेडवाक दिले काडून. सो चेडवाचें नशीब तें. ताका प्रॉपर्टी गावली, ताका सगळें तेजे नांवार जालें, तेजें नशीब ते चेडवाचें. ह्या चेड्यान मेहनत करून वयर सरचें. हेका कित्याक लोकांचे बसून सगळें खावपाक जाय म्हणून करता. आनी पयली बायल जी आसा पळय तिजो रायट तूं कसो मारताय तर. तुका जर तुजो रायट जाय तर त्या दादल्या कडेन झगडोंक नासलें जितो आसतना. जेन्ना तो हेल्थान खंय बरो नासलो तेन्ना कित्याक वचोंक नाय तर तूं. तेन्ना तेजेर FIR कित्याक घालूंक जाय तुवें रेप केसीची. तेन्ना घालपाक जाय आसली. आज तू खंय तरी येयलाय आनी ते पळय बुरशे उलयताय न्हू, हे बंद कर. आनी प्रतिमा कुत्तीनाय तुका लास्ट वॉर्निंग, तुजे खूब जाल्ले आसा. येयल्ल्या गेल्ल्या बायलांचो संवसार, जाणट्यांचो संवसार, चेडवांचो संवसार, दादल्यांचो संवसार, मेळटा तो संवसार काडटान रस्त्यार उडयताय तूं. आयज तूं भुरग्यांचे मुगो लायफ पिड्ड्यार करताय. मातसो विचार कर. तुका रातचे न्हिदताना मुगो कशें न्हिदचें पडटा पळय ते याद कर. तुका हॉस्पिटलांनी व्हरून ड्रिप्स कशे लावचे पडटा ते याद कर. आमकां याद आसा जेन्ना तुवें कसलेच मॅटर तुवें डिस्कस केलें, कित्याक तूं फोटींग खूब उलयतालें आनी अस्सल फोटींग तूं. कित्याक अस्सल फोटींग. ती फोटींगपणां जाल्या उपरांत तुका रातचें सोंसान आसलें कित्याक तुका काळजान तें खातालें आनी खाल्ल्या उपरांत तेच्या उपरांत तुका व्हरून हॉस्पिटलायज करचें पडटालें. हें तूं याद दवर. सो हेच्या उपरांत मुगो खंय तरी हांगासर प्रॉब्लम तुवें स्वता क्रिएट केलाय म्हणून त्या बायलेक कोणाक घातलाय. आयज जे डिफॉर्मेशन कॉज जे आहा पळय ते तुका लागून त्या जाणटी बायलेचेर पडटा. कित्याक तिका व्हिडिओ काडून व्हायरल करपाची गरजूच नाशिल्ली. आज भुरगीं आसा, ल्हान ल्हान भुरगीं व्हिडिओ पळयतात आनी तुमच्या असल्या गाळयांक लागून खंय तरी आमची भुरगीं सुद्दां मागीर म्हणटाय जाणा तेंच्यांनी काडले न्हू आमी कित्याक नाका. गोंयकारा म्हणटात आनी दुसऱ्यांक घाटी म्हणटा. घाटी म्हणजे कितें? वॉट डू मीन बाय घाटी? डिफायन घाटी.
कितें किडे पडलेले आसता कोणाक कुसलेले आसता आनी कोणाक खड्ड्याक खड्डो म्हणू शकना ताका पनिशमेंट आहा जजमेंटा आसा आनी तूं अक्षरशः घाटी 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 म्हणटा घाटी म्हणा कितें जालें घाटी म्हटल्यार आमकां काय दिसना भितून पण तुका दिसता जर घाटी म्हणजे कितें आतां सिद्ध कर हे घाटी ते घाटी वचोंक न्हू कोर्टान झगडा हे तुका प्रतिमा सांगिना गे हा कोर्टान झगडा मगे आयज जर तुमी घाटी घाटी म्हणटात ह्याच घाटयांच्या दारांचेर वयतात मगे तुमी भीक मागपाक आयज तूं एक गोंयकार जावन तूं एक गोंयकार बायलेचेर अत्याचार करताय ते चेडवाचेर अत्याचार करता जे गोंयकार आसा नीज गोंयकार आसा आमचे आनी आमचो जो सपोर्ट आहा न्हू ते आमी त्या चेडवाक दाखयता कित्याक सांग त्या चेडवाचो तूं फोटो डायरेक्ट काडटा आनी मोबायलाचेर दाखयता अख्खो युट्यूबाचेर घातला हिणी स्वता आपलो एक युट्यूब चॅनल ओपन केल्लो आसा आनी ते चॅनलाचेर तिणे अपलोड केला सो हांगा डिफॉर्मेशन बसपाकूच जाय तशें आनी म्हाका दिसता खंय तरी SP साऊथ जो आसा तेणे हेजेर कॉग्निजेबल ऑफेन्स रजिस्टर करपाक जाय ताकी असले जे व्हिडिओ आसा अशे जे कोण एक घरंदाज जी चेडवां आसतात जी लग्न जावन सून म्हणून वयता पळय कितें तेंचे अख्खे एंटायर लायफ एंटायर करियर ती पिड्ड्यार करता पळय असल्यांक खंय तरी खास ती भोगपाक जाय तांकां भितून सजाई जावपाक जाय सो खंय तरी हे जे कितें केला कृत आनी हेका जो ह्या बायलेक जाणटे बायलेक जे बळी केला पळय न्हू हे प्रतिमा कुत्तिनोन केला कित्याक प्रतिमा कुत्तिनो ही केस हँडल करता आनी ताका खंय तरी मिसगायड करून तेंच्यांनी हो व्हिडिओ काडपाक लायला तो व्हिडिओ जो काडला पळय त्या जाणटे बायलेन अक्षरशः लोकां कडेन माफी मागपाची गरज आसा आनी मागता हांव त्या जाणट्या बायले कडेन तुका जर कोण कितें म्हणटा तुकाय रायट आसा तुय वच कोर्टान तुय वच पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट फायल कर पण अश्यो गाडयो सवपाक तुका रायट दिवंक ना तूं कायद्याचें उल्लंघन केलाय आनी तूं जितले पळय तूं दुसऱ्यांक पापी म्हणटाय न्हू तितले तुय बीन त्या पापान शामील आसात पयलीं म्हणटा ती तुवें स्वताचें चेडूं खंय तरी व्हरून दुसऱ्याक दिलाय विकलाय काय कितें तरी केलाय हो व्हडलो गुन्यांव आनी तो तुवें एक्सेप्ट केलाय सोसायटीन की आपूण भुरगे काडून ताका दिला आनी तिच्या नांवाचेर चडयला म्हणून आतां हें तुवें प्रूफ करूंक जाय तुवें कशें चडयलें कितें केलें आनी कितें आसा तें कित्याक खंय तरी तूं जायते आरोप घालतले जाय तेजेर पण तो आरोप सिद्ध जावपाक जाय आनी तो आरोप जर सिद्ध जायना जाल्यार तूं गिल्टी आसाय ती गिल्टी फक्त तूं प्रतिमा कुत्तिनोक लागून पडटलें फोंडाक त्या परस लोकांच्या समोर यो आपली चूक जाली आपल्याक सांग ह्या प्रतिमा कुत्तिनेन कशें भडकयल्लें आनी कितें केल्लें ना जाल्यार तुजो देव जो आसा पळय न्हू तो देव सुद्दां तुका माफ करचो ना आनी तुका मोर्च्या टायमाचेर मगे जी माती गावपाक जाय ती सुद्दां तुका नशीब जावची ना इतलें याद दवर आमची उतरां जय हिंद जय गोवा